सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका कुशाळपणान सोदता तुका सगळेच कोडेन सोदता तुका कुशाळ बोरीत आसता तेन्ना धाकटें गायोन हांव हें करता मोगाल बापा वार्गां दिता तुजो मोग करूंक बोल मागता संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्यान कोतीन सोदता तुका कुशाळपणान सोदता तुका सगळेच कोडेन सोदता तुका भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी आयज मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयज आमी पयलो शुक्रार मनयतना आयज ह्या पयल्या शुक्राराक कितें भाशेन जायत्या भाव भयणीचे इंतेसांवां आसात आनी अदीक करून TFRCC ह्या टीव्हीचेर तुमी धाडल्यान जावं इंस्टाग्राम जावं वॉट्सॅपाचेर जावं ईमेल करून तुमची जायत्यो खासगी गरजो तुमी पाठयल्यात त्यो सगळ्यो मनान घेवन आनी आतां ह्या वेळार ह्या मिसान वांटो घेतली तुमचेय कशें निराशेपण आसा तुमच्योय अडचणी आसात तुमचे कडेन जावं कोश्टांक लागून पिडेक लागून जावं दुडवां वाटेन जावं गिरेस्काये वाटेन जावं भाटां लागून जावं कसलेय तुमचे तोटे आसात जावं तुमचे प्रश्न आसात उगडास करात हे वेळार आनी हे मिसान तुमी उबारात कितें भाशेन देवाच्या नांवान हे वेळार सगळीं तुमची इंतेसांवां हांव त्याच बापाक उबारतां आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या तुमच्या सगळ्या निराशेपणान मागता देवान तुमच्या सगळ्या गरजांक आपलो हात लावूं आनी तुमकां पेकोणी फाव करूं हें चोडकून घेवन सांगाता हे वेळार हे मिसाचें बलिदान बापाक उबारून सायबा तुज्या पुता सारकेलें आमचें काळीज कर म्हूण ह्या मिसान मारयेक फुडें घालून बापा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना मनीस आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया जायरी बाडगडी आमी असोकतायेन पडल्यान एकामेकाक हात दिवचे सुवातेर एकामेकाच्या गरजां पावचे सुवातेर एकामेकाची अडचण मानून घेवचे सुवातेर एकामेकाक केरी भाशेन गरजेक सांपळल्यांक आमी हात दिवचे सुवातेर घोडे आमी तांकां नाकारला आपलेपणाक लागून घोडे गोरवाक लागून घोडे आमच्याच निड्डुकायक लागून आमी दुसऱ्याचें बरेपण पळोवंक आमी विसरल्या जेजून कुर्सार रावन आमकां बोगशिल्ल्यान आमी एकामेकाक बोगसुया आनी आमी चुकल्या जाल्यार देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव चारून सांगता मनाचे दोन तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोरबा घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पवेदार दियो आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या भावार्थ्यांक धुयेन उजवाडाय तुझे मोहिमेच्या पोरजोडान तांची काळजां सदांच पेटोवन दवर हे परी ती आपल्या सोडवंडाराक निरोन तरी मानून घेवंक आनी काळजांतान ताका एकवटून पावूंक हे नवें वरोस आमकां सगळ्या तुजे कुरपेन भोवलोले सायबीण मायच्या बोरवीं
आमी सदांच तुज्या पावलांनी चलोवली आमकां कर. आमचो बोरमासो आमचो विश्वास तुजेर वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जे येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. भागवत जुआंवचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हेवूय खरें म्हूण समजात की जाचे जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचेतान जल्मल्या. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकां वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांचतान आमी देवाची भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यंत उगडापें जाल्लें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले. कित्याक जसो तो आसा तसो आमी ताका पळयतले. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशें ताचेर हो भरवंसो दवरून आसात ती सगळ्यां आपुणूय निर्मळपणांत जियेतात. जो कोण पातो कोत्ता तो सुमूर्तीक पाठ कोत्ता. कित्याक पातोक म्हटल्यार सुमूर्तीक पाठ करप. तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातोक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवें रावतात तो मनीस पातोक करिना, पूण पातोक कोत्ता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सरवण फांकली. तुमचो जाबाब, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सरवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली वचरयां उजव्या हाताच्या बोडान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सरवण दिली. आमचो जाबाब, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सरवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सरवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उलास सोड. आमचो जाबाब, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सरवण फांकली. किन किनाऱ्यो हातान धरून वेगवेगळ्या वाजोंतरां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तऱ्यो शेंगां वाजोवन सर्वेस्पराच्या रायेची टणटणीत वाखाणणी कर. आमचो जाबाब, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सरवण फांकली. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe Zoe. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe Zoe. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe Zoe. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe Zoe.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. João Pormonin Jesu Christaचे शुभवर्तमान. दुसरे दिसा जुआन जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणले, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड. हांवूच ताका वळखूं नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुआवान अशी गवाय दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखूं नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबून आमी नव्या वर्सान भितर सरल्यान आनी आयज पयलो शुक्रार. सगळे आमच्या भावार्थ्याचे जिवीत ह्या जेजूच्या कुर्सार मारलेल्या तिच्या उमकळटल्या कुडीचेर पडटा. जे जेजून आपल्याच कुडींतलें रगत आनी उदक व्हांवून आख्या मनशा कुडाची सोडवण केली. हें आपलें उकलें काळीज जेजून दुसऱ्यांक, वो आपलो मोग काळजांतलो, आपले भोगसणे काळजांतले, हे आपल्या काळजांतली जाणवाय काकलूत जेजून दुसऱ्याचेर ओतयली. हे नवें वरस ह्याच काळजाचे भोवतेन भरलोले. हे नवें वरस नवो भरवंसो दितले. हे आमचे महा उत्सवाचे वरस, आमी म्हणटा जुबली इयर, आमकां सगळ्यांक आत्मीक फायद्याक जातले जाल्यार बाबा भयणीनो आमचे दोळे खरेंच ते कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर पडून आसूंक जाय. ही खुणां, हे ताचें जिवीत आमकां स्फूर्ती जातलें. आमच्या निराशेपणान, आमच्या अडचण्यांनी, कोश्टांनी त्या जेजूचेर नदर मारूंक आनी आमच्या जिविताची पावलां तेच भोरतेन, त्याच आशिर्वादान, तेच कृपेन आमी सांगाता, एकमुडी न्हय पूण सांगाता आमी फुडें वचूंक. ताचेर तर आमकां विश्वास आसा, ताचेर तर आमकां भरवंसो आसा. भाव भयणीनो, तो आमकां केन्नाच सांडूंक दिवचो ना, केन्नाच पोरो पडोंक तो आमकां दिवचो ना, केन्नाच निराशी जाली तो आमकां पडयचो ना. आमी जर आमचे दर दिसाक ताचेर समर्पण केलें जाल्यार. भाव भयणीनो, एका दिसाकूय एक बापायन आपल्या पुताक म्हणलें, पुता आतां पुरो, कितलीं वर्सां तूं तुका एक सांगाती पडयताय, कितल्यो तुका आमी चेडवां दाखयलीं, कितले बरें तुका आमी तुजी मॅच करून दिली, तुका सांगाती दिलो, पूण तुका मानूंक ना. आतां हो म्हजो वावर, एक बापूय कसो हांव तुका चेडू पडयतलो. आनी तेन्ना पुतान म्हणलें, बापाय काजार जातलो हांव, तूं कित्याक पडयताय? आनी तेन्ना बापायन सांगलें, हुंय तूं ओगो बस, आतां म्हजो वेळ पावलो तुका खरी सांगातीन सासणाच्या सासणाक सोदूंक. आनी तेन्ना हुंय बापायन हुंय बिल गेट्साक फोन मारलो आनी सांगलें, म्हाका तुज्या चेडवा लागीं म्हज्या चेड्याक काजार करूंक जाय. आनी तेन्ना बिल गेट्सान विचारलें, हुंय तुज्या चेड्या लागीं आनी म्हजें चेडू? हय म्हणून आलोय. तर कित्याक? तो मारलोय, कित्याक म्हजो पूत व्हडल्या बँकाचो मॅनेजर, CEO. हय म्हणून हुंय. हें आयकून बिल गेट्सानूय हे लग्न करपाचे आपले दुयेक होयकार दिलो. तेन्ना हुंय बापाय खुशी जालो. दुसऱ्या दिसा बापाय हुंय बँकाच्या वर्ल्ड बँकाक फोन मारलो
आनी थंयसरूय ताणें फोन मारून ताका सांगलें तुमच्या बँकाचो नवो CEO आपल्या पुताक तुमी करूंक जाय. ताणें सांगलें तुज्या पुताक आनी कित्याक ताचेलें कितें आसा, वॉट डिग्रीज वॉट स्टडीज हॅव. ताणें म्हणलें ताणें तुमी करूंकूच जाय कित्याक म्हजो चेडो जावन आसा बिल गेट्साचो जावंय. ही इज अ सन इन लॉ ऑफ द बिल गेट्स. आनी हें आयकूनय ताणें बेगो ताच्या पुताकूय बँकाचो CEO केलो. आनी जेन्ना हो CEO जालो तेन्ना ताणें खूंय अदीक करून बिल गेट्साच्या चेडवा लागीं ताका लग्न केलें. जें पुता लागीं घडोवंक ना तें बापायन थोड्याच दिसांनी करून दाखयलें. सगळे आपल्या पुताच्यो अडचण्यो, सगळे आपल्या पुताचें निराशेपण, ताची गरज बापायन आपली करून घेतली आनी एकमतीन जाणवायेन आपल्या पुताचो फुडार ताणें रोसरोशीत केलो. भावनो, देव असोच आमच्यो सगळ्यो गरजो, आमच्यो सगळ्यो अडचण्यो आमी ताच्या हातान जर आमी घालता तो आमकां केन्नाच रितो धाडिना. तो आमकां सदांच आपले कुरपेन, आपले एकमतीन, आपले येवजणे प्रमाणे, आपल्या हुकुमा प्रमाणे, आपल्या खुशे प्रमाणे आमचे जिविताचो फुडार तो रोसरोशीत करता. जरी तर आमी आमचे समर्पण जिविताचे ताच्या हातान केलें जाल्यार. बाबा भगिनीनो, आयज पयलें वाचपूय आमकां तेच सांगता. बागेन जो आपले चिटीन बरोवन सांगता ताचे सोरशीं जेता ताका आनी पातक आसचें ना. जो कोण ताचेशी वेता, कितलोय पातकी तो जावं, कितलोय निराशी तो जावं, जितलोय कोश्टांनी तो पडलेलो जावं, जेन्ना तो ताचेशी वेता तेन्ना देव ताका सांडिना. आपल्या पुता वरवीं ताका तो नवो मार्ग दाखयता. आपल्या पुता वरवीं सगळ्या काळोखांतलो निवारून उजवाडाचो फोलेर जावन ताका जिविताची वाट तो दाखयता. जाल्यार आयज शुभ वर्तमानान आमकां बागेन जो हांव सांगता तो मेंढरो, ही इज द वन, ही इज द लॅम्ब ऑफ गॉड. ताचेशी याद, कित्याक ताचेशी जिवीत आसा, ताचेशी सोडवण आसा, ताचेशी सुटका आसा, ताचेशी उजवाड आसा, ताचेशी जिवीत आसा. आनी जो कोण ताचेशी येतलो ताचेशी येवन स्नान घेतलो ताका न्हय सगळो उदकाचो स्नान पूण ताका जिविताचो स्नान मेळटा. ताका नवें जिवीत फावो जाता. कित्याक हांव पासून ताचे वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांव पासून ताचेशी ल्हान, कित्याक तो व्हड, कित्याक तो देवाचो मेंढरो. तो सगळ्याचे हुस्के, सगळ्याचे निराशीपण, गरजो, सगळ्यांच्यो अडचण्यो तो आपल्या जिवितान घेता. आनी कुर्सार मरून आपुणूच ते सगळी पातकां घेवन, आमचे कुरीस घेवन आपूण कुर्सार मरून तो आमच्या जिविताक, आमच्या काळजाक थोंडाय दिता, समाधान दिता. भाव भयणीनो, खरेंच हे नवें वरस आमकां सगळ्यांक खुशेचें. कित्याक हे वरस महाउत्सवीक वरस पाप साहेबान जाहीर केल्लें जुबली इयर आमी म्हणटा. कित्याक ह्या वर्सान एक नवो बोरवासो घेवन, जिवन जाले जेजूचे बोरवासो घेवन न्हयच आमी एकमुडी चलूंक, पण आमी सगळीं सहभागिलीपणान चलूंक, आमी सगळीं एक बापान दिल्ले मिसां कशें आमी फुडें चलूंक, आमी सगळीं सांगाता हाताक हात धरून, न्हय सोगत आमकां बरें लागतलें सांगाता, न्हय सोगत आमकां आमचे सांगाता जियेतल्यांक, पूण सगळ्यांक देगेर जियेतल्यांक, कश्टतल्यांक, पातकान सांपडलेल्यांक, निराशेपणान जियेतल्यांक, अडचण्यांक सांपडलेल्यांक, गरीबकायेन जियेतल्यांक सगळ्यांक सांगाता घेवंक एक पवित्र सभा आयज आमकां उलो मारता. एक बोरवाशाची वाट, उजवाडाची वाट आमी चलूंक. भाव न्हू, हें करूंक जायत्यो आमकां वाटो आसात. कशें आमच्यांनी दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक जाता, कसो आमच्यांनी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक जाता, कसो आमच्यांनी दुसऱ्यांक भावार्थाचे वाटेर चलूंक जाता. पयले सुवातेर जे भाशेन जेजून कोणाक ऑतर करिनासतना सगळ्यांक सवेदो गेलो, सगळ्यांच्या गरजां पावलो, ती भाशेन आमी गरीब गिरेस्त, ल्हान व्हड, जात कात पडिनासतना भाव न्हू, आमच्यांनी दुसऱ्या सवे ऑतर वेगळोचार करिनासतना जेजू भाशेन
दुसऱ्यांक आमच्यांनी वेंगूंक जाता आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांक वेंगयता तेन्ना जायत्यो अडचण्यो निराशेपण जावं दुडवां वाटेन जावं हेर कोश्टां वाटेन खाणा जेवणा वाटेन न्हेसपा न्हेसणा वाटेन आमच्यांनी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक जाता दुसऱ्या सगळे मानान तांकां रेस्पेत तांकां लेखूंक जाता दुसरी वस्त आमच्यांनी आयज मनशाच्या जिवितान जायते प्रश्न आसात जायते आटे विटे आसात आयज मनशाच्या जिवितान जायते निराशेपण आयिल्लें आसा जायतो भार आसा तुवें आनी हांवें दुसऱ्यांक खाला उडोवचे स्वादेर एका कुल्ल्या भाशेन पांय दवरून दुसऱ्यांक सगळ उडोवचे स्वादेर एका उंदरा भाशेन शेंपडेर पांय दवरचे स्वादेर आमी दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक मोटिवेशन दिवंक दुसऱ्यांक ह्या कोश्टांतले निवारूंक तांचे प्रश्न सॉल्व करपाक आमी तांकां एक सपोर्ट जावंक जाता आमी तांकां आदार सहकार दिवंक जाता तिसरे स्वादेर आयज जायते लोक आमी पळयला डिजिटल वर्ल्ड आयज बँकान वो जावं आमचे दुडवां वाटेन आयज जायतो लोक फटयता डिजिटल रॉबरी आमी म्हणटा हॅकिंग आमी म्हणटा आयज जायते जाता आनी असल्या हितून जायतो लोक निराशीपणांचे येता आयज जायतो लोकांचे दुडू खावन उडयल्यात आयज जायते जावं क्रेडीट कार्ड्स बरे तरेन वापर करिना जावं क्रेडीट कार्डाचे दुडू घेवन लोकांक सजमना कसो खर्च करचो आनी हे तरेन जायते फावटी लोक असल्या गोंधळाक सांपळिल्ले आसात असल्या फासाक सांपळिल्ले आसात दुडू दिवंक शक्ती ना जावन परतून तांकां तांचो वापर करिना जावं जायते फावटी असल्या लोकांक आयज काडोकान उडयल्लीं आसात अडचण्यांक घातलेलीं आसात फटयल्लीं आसात असल्यांक आमच्यांनी उजवाड जावंक जाता असल्यांक बरी देख आमच्यान दिवंक जाता असल्या मनशांक जागृत करूंक जाता आनी जेन्ना असल्या मनशांक आमी जागृत करता तेन्ना हांवें तांकां बोरमासो दिवचो आसता चवथी वस्त भावनो आयज जायतो आमचो लोक जावं आमच्या फंक्शनांनी जावं आमच्या समारंभांनी कितलो दुडवांचो इबार करता नाका तुंय दुडू वापरून कितल्यो वस्तू म्हारग वस्तू घेवन शेकी दुडू ना जावं बिलां पे करूंक जायना जावन कितलो लोक आयज लोन घेतात आनी हो लोन पे करूना जावपाक आयज कितलो लोक निराशेपणान घेता सुइसायड करता लोक आपलो जीव दिवंक घेता असल्या मनशांक आमी जागृत करूंक असल्या मनशांक आमी हात दिवंक असल्या मनशांक आमी एके भाशेन बोरमासो दिवंक असल्या मनशांक आमी जागोवंक की दुडवांचो असो इबार करिना जावंक पूण एकमतीन दुडवांचो वापर करूंक आनी हे तरेन आमी दुसऱ्यांक आदार सहकार जावंक जातात आनी पांचवे स्वातीर आयज जायतो लोक आपले दुडू सेव करिना ते तरेन इन्वेस्टमेंट करिना पूण आयज दुडू आयलो आपल्याक जाय तरेन घालतात जाय तुवें इन्वेस्ट करून नाका तूं इन्वेस्ट करून दुरुपयोग करतात असल्या लोकां पासत मागुया असल्या लोकांक आमी जागृत करुया की तांणी खरेंच जी गरीब आसात जंय खरें अडचण आसा थंय इन्वेस्ट करूंक खंय कोणाक गरज आसा अदीक करून शिकपा वाटेन आयज आमचे जायत्या भुरग्यांक शिकोवप ना असल्या भुरग्यांक जावं ट्युशना वाटेन जावं इस्कॉलान तांकां एडमिशन मेळचे खातीर वी कॅन इन्वेस्ट दॅट मनी इनटू एज्युकेशन आयज जायत बाळ आमच्या पर्यावरणान आयज जायतो आमी दुरुपयोग केलो पळयला कितलो दुडो आमी नाका थंय वापरून आमी आयज पर्यावरणान गार्बेज आमी करता मेळ आमी करता हे करिना जावन आमी हाचो बरो फायदो म्हणल्यार आमचे दुडू जाय थंय घालून आनी आमचें पर्यावरण बरे भशेन राखूंक आमच्यांनी वावरूंक जाता बाबनो हे वर्स जुबली इयर नुय फकत आत्मीकतायेन पूण समाजीक वाटेन आमी समोर उबूंक आमी एकामेकाक आदार दिवया जे भशेन त्या बापायन आपल्या पुताक बिल गेट्साच्या दुवे लागीं लग्न केलें एकमतीन ते भशेन आयज आमी एकामेकाचो फुडार आमचे एकमतीन जाणवायेन रोसरोशीत करूंक वावरुया आयज दुसऱ्याचो फुडार पोरजोडाचो करूंक आमी तेको जावया आनी हें वरोस सगळ्यांक फायद्याचें जावंक हें वरोस दुसऱ्यांक खुशालकायेचें जावंक आनंद बरी जावंक हें वरोस दुसऱ्यांक मोगाचें जावंक शांतीचें जावंक बोरमाशेन बोललें जावंक तूं आनी हांव आमी वावरुया एकामेका पासत मागुया एकामेकाचे गरजांक पावुया आनी जें जेजून कुर्सार रावन आमकां जिवीत दिलां तशें आमी दुसऱ्यांक जिवीत पासून दिवंक पडलें जाल्यार
रोगत पासून वावरूंक पडलें जाल्यार दुसऱ्या पासत आमी तयार रावया दुसऱ्यांक जिवीत जिवंक. हेंच बायगोन फ्रांसीस शावेरान हेंच बायगोन जुजे वाजान केलें. आपले स्थिती नासतना दुसऱ्यांच्या अडचण्यांक दुसऱ्यांच्या गरजांक ते पावले आनी जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ तांणी दुसऱ्यांक दिलो. दुसऱ्यांचे जिविताचें समर्पण तांणी देवाक केलें. दुसऱ्यांक तांणी देवाच्या हातान आपलें जिवीत घालूंक शिकयलें देखून देवान तांचो फुडार रोसरोशीत केलो. आमचोय फुडार रोसरोशीत जातलो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार सहकारतल्यांक दुसऱ्यांक बोरमासो जातल्यांक जाल्यार. हेंच देणे भाव भयणो आयज म्हाका आनी तुमकां ह्या मिसान मागता. जेजून आमचें काळीज आमचें मन आपल्या काळजा सारकें आपल्या मना सारकें करचें म्हूण हीच आमची मागणी बापाक ह्या मिसांतल्यान मारीक फुडें घालून आमी उबारुया. रानांतल्या झाडां मोदें गोंयांतल्या दातू मोदें ईश्वरा सोडले तेणे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयताव कालीस मोचे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयताव कालीस मोचे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयताव कालीस मोचे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयताव कालीस मोचे. म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं चे सोवे आसूं आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया शे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासण्याच्या देवा जेजू वरवीं आजच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपलो हात उगडले. हो मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुजे सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय आमचे निराशेपण आमच्यो अडचण्यो आनी फुक्या जोडलो अविनाशी मान. एक वट कितलो अजापाचो समेस मनशांक जिवीत दिवपाचो. एका मनशा वरवीं फावो जालो देखून सगळ्या देवृतां सांगाती अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो
आनी मुळ्ळे ओहो तुमी समेस घेयात आनी खाया हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पोरी जेवण जातूच ताडी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मुळ्ळे तुम्ही ही समेज घेयात आनी आतले हे पियेयात ही मोज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगोत पातकांचे ही बोगसणी मिरच्या तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तेवा रोहुतोले हे मोच्या उगडासा कोरा Bawartaco good porgotuya somya Jesu ami wohundo katau ani e kalsitle pietau title spauti tu boy bowauniosor ami tuce moron por gotau बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणीन उडास करता अजिविताचो उंडा आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवणी बापा सिमियाव आमच्या आदारी बेसमू साहेबा आणि सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे सगळी मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक जे आमची मोगाची मरून गेल्यांत हे वेळार तांचो आमी उडास करुया तुजे पोरजोडीत मुखा मोड पडूंक तांकां बापा फावो कर आमा समेस्ताची एबेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्याची बापा दया कर या मिसान वांटो घेतल्याची साहेबा दया करून आमी मागता सगळे आमचे अडचणी आमचे निराशेपण साहेबा आमचे त्रास आमचे कोश आमचे आटे बिटे सगळे आमी आल्ताराचेर घातला ते स्वीकार कर आनी तुजो बरवासो तुजेर भावार्थ आनी तुज्या मोगान आमकां तूं वाडय आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आनी लग्न जातात साहेबा तांचेर जो आशिर्वाद घाल जे आपले सर्विसेक लागून जावं आपल्या शिकपाक लागून जावं आपल्या कसल्या गरजांक लागून आशेतात तांकांय साहेबा तुज्या आशिर्वादान भर जे आपल्या भुरग्याच्या देण्यांक वत्रेकतात लोक जावंक आपल्याक एक सांगाती पडयतात जावं आपल्या जिवितान वयर चडोवंक सोदतात येशवून जावंक सोदतात जैतीवून जावंक सोदतात साहेबा तांचो भावार्थ विश्वास तुजेर वाडय जे पिडीत आसात कश्ट ते वेळार बापा आमी तुज्या आदीन तांकां करता जावं आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या समुदायान जावं पवित्र सभेन जावं आमच्या समाजान जावं अदी करून आमच्या हॉस्पिटलांनी आयज जायतो लोक पिडेत आसा असल्या कुडी वाटेन घायाळ जाल्लो आसा जावं दुडो वाटेन निराशेपणान आसा जावं गिरेस्कायक जावं भाटांबेसांक लागून असल्या प्रश्नांनी असल्या अडचण्यांनी जियेता साहेबा सगळ्यांक तुजो पेकोणीचो हात लाय तुजो पूत जिविताचो मेंढरो तुजो पूत सोडवून दितलो तुजो पूत जावन आसा पेकोण्यार आमकां जिवीत दितलो ह्या तुज्या पुताच्या कुर्सा वरवीं सगळ्यांक तुजी पेकोणी फाव कर आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बायगून जुजेत मोगाचो पोती बायगून धरून दिता आनी स्वरूप काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बायगून फ्रांसीस शावेर बायगून जुजेवाज हांचे बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. बाबनो जे भाशेन ज्या बापायन आपल्या पुताचो फुडार रसरशीत केलो ताका सांगाती दिलो, जे भाशेन जेजून निराशी पडलेल्यांक कश्टतल्यांक एक बोरवांसो जालो, तेच भाशेन आयज जेजू आमचे लागीं मागता आमी दुसऱ्यांक बोरवांसो दिवन आमचे एकमतीन जाणवायेन आमी मागण्याच्या बोडान देवाच्या भावार्थान आमी दुसऱ्यांक ही जिविताची वाट चलोवंक आदार जावंक हें नवें वरस 2025 वर्स आमकां सगळ्यांक आत्मीक फायद्याचें जावंक, समाजीक फायद्याचें जावंक, कुटुंबीक फायद्याचें जावंक, आमच्या समुदायाचें फायद्याचें जावंक, आमकां पवित्र सभेन फायद्याचें जावंक आमी एकामेकाच्या हाताक धरून चलुया आनी एक नवो बोरवांसो दितेली यात्रेकारां जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बोरवांशें नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर पातकांनी सुटय, सर्व आखांतांतली, सगळ्या निराशेपणांतली, सगळ्या अडचण्यांतली, सगळ्या काडोखांतली आमकां वाटाय, कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदां म्हणलें आनी आयज ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक सायबा हे वेळार आमी तुजी शांती मागतांव, तुजें समाधान मागतांव, तुजो मोग तांकां मागतांव. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी ह्या वेदी भोंवतणी आसलेल्या भावार्थाचेर माई मोगान तुजे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान मोगान आनी सहभागिलीपणान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती ताचो मोग आनी ताचो बोरमासो सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्य तोंडान हे नवे वर्सान आमी शांती, एकामेकाक पाठिंबो, एकामेकाक एकवट आमी बासवया. शांत सवे आसूं, शांत सवे आसूं, शांत सवे आसूं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी जोवान दुसऱ्यांक दाखोड केल्ली, जो बातिस्तान अरण्यांत दुसऱ्यांक परगटलेलो असतो देवाचो मेंढरो. दुसऱ्याच्या गरजांक पावलेलो, अडचण्यांक निराशीपणांक काळोखान पातक्यांक पावलेलो, दुसऱ्यांक कश्टवतल्यांक घायर जाल्ल्यांक जिवी दितलो असतो देवाचो मेंढरो. ह्याच जेजूक मेंढऱ्याक घेवंक आयली ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सचकूड म्हाका सासणी जिविताक म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. बऱ्या मनशांक काळोखांत एक उजवाड परजळ्ळो. तो कोणवाडलो दोयार काळजाचो देवाचो मेंढरो प्रमाणीक सोमी आमचो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायताय. तुजो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोट जावं आनी अशें तुवें देणें घेवच्याक हेंच जेणें आमकां आयतें करूंक तुवें आमकां दिलाय. ह्या नव्या वर्सान तूं आमच्या सांगात राव. ह्या नव्या वर्सान तूं आमकां सगळ्या निराशेपणांतल्या अडचणांतलो वाटाय. ह्या नव्या वर्सान तूं आमकां वाट दाखय. ह्या नव्या वर्सान काळोखांतली तूं आमकां उजवाड जाव. ह्या नव्या वर्सान आमच्या कश्टतल्या जिविताक तूं पेकोणी फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आनी तुमच्या सगळ्या अडचण्या निराशेपणाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक दुसऱ्यांक भरवंसो दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळ्यांक तुमकां TFRCC TV पळयतल्यांक आनी ताका संबंदीत आसलेल्यांक एक नवें वरोस हांव दितां. हे महाउत्सवीक वरोस तुमकां सगळ्यांक एक नवें उत्तेजन, एक भरवंसो ह्या चॅनला वरवीं दिवं आनी तुमचो भावार्थ वाडोवंक, तुमच्या जिवितान खुशालकाय वाडत वचूंक तर अशीच पळयत रावात TFRCC चॅनल. May God bless you all. Hallelujah, hallelujah.